दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगच्या भाव भयणीनो, मस्त जाणा आतां आमी टेन्शनार आसा. टेन्शन म्हळ्यार भलायकेचें टेन्शन. आमकां खंय भायर वचोंक ना, मिसा वचोंक ना, आनी कितें करूंक ना, आनी मुखार कितें गे म्हूण जोडचें कशें, जोड हाडची कशी, भुरग्यांनी कामां वयचें कशीं. आनी भुरगीं बेंगलोरांत आसात आनी तांच्या विशयान आमकां मस्त आतां एक म्हणजे टेन्शन, स्ट्रेस जावंक पावलां. देखून ती भुरग्यांक आतां कितें जाता की आल्या वाडलां कोरोना केसीस वायरसाचे केसीस वाडल्यात, कोवीड-19 वाडल्यात केस. घरा बगल्यार आयिल्ल्या बरी बगता, भितर येता गी म्हणल्यार बगता. हली बेंबिरांतींत आमी आसा. भलायकेच्या विशयान दिल्ल्यान टेन्शन आसा. दुसरें कालें म्हळ्यार लोकां लागीं दुडू ना. काम केल्यार पडपडचे दिसाचे कुलीचे लोक आनी बरे आसात. काम केल्यार कूल आसा, आनी काम केल्यार आतां जोड दवरलें इल्लें आसल्यार आमी 3-4 म्हयने जावन यंत जालें. मार्चांत सुरू जाला. मार्च, एप्रील, मे आल्या जून, ह्या 4 म्हयन्यान काम करनासतना पोट भरचें खंय जावन, पोट भरचें खंय जावन. आतां गेलें जाल्यार कितें जाता गी म्हणलें, कोरोना आयलें जाल्यार कालें जाता गी म्हणलें ती भिरांत एक आसा आमकां, ती भिरांत एक आसा. आनी एक भिरांत कालें म्हळ्यार कामां येतात गी, आतां कालें जाता गी म्हणलें तें एक कामाच्या विशयान एक भिरांत आसा आमकां. भिरांत टेन्शन एक तेंपरा. हें टेन्शन जाताना काम जाता, न्हीद पडना. न्हीद वेता मागीर काम जाता, बूक मरता, बूकूच ना. बूक आसल्यार तोंडार रूच ना, खावंकूच जायना. मस्त जाणां फोन कर म्हणटात, बूक आसा काव्या म्हणून बसता बूकूच ना म्हणून. तशें. आनी काम करचीं भुरगीं ऑफिसांत आनी काम करचीं भुरगीं बेंगलोरांत, भायल्या गांवांत आनी पुरा, तांकां कालें म्हळ्यार न्हीद पडना म्हणून. न्हीद पडना, एक तर नुमोण जाता, आनी काम करूंक जायना. काम करूंक पयलींच्या बरें काम करूंक जायना. उठ्ठना आंग पांग दूख जाता. तशें. आनी आमकां एक खल गुरबत्त ना, नाकास म्हणून बगणां येतात म्हणून. वय तशें ती आनी अशें पुरा टेन्शना वरवीं हें पुरा. आनी दाक्तर हरशीन गेल्यार दाक्तर पिडाना म्हणटा, कली पिडाना म्हणटा. पुरा MRI पुरो एकल्याक काडलां पुरो तरणाट्याक. सगळे MRI काडून सगळी काडून पळयलो ताका खंयसरली पिडाच ना म्हणून आयलो. पुरो रिपोर्ट आयले. पयलें म्हाका मागा म्हणलें. मागीर हांगा एकलो शेट्टी येता, वय ताका फायनान्सांनी कालें आसा खंय, आमची क्रिस्तांवची ताका खंय पिडात मेळना. कितें म्हणल्यार शेजारची आपोण हाडून आयले. ताका न्हीदच पडना. एका तर बें जावचें, उठून भायर या म्हूण जावचें. भायर गेल्यार बें दिसचें, कठीण बें दिसचें. आनी पुरा तशें हें पुरो स्ट्रेस. आनी सगळ्या दाक्तरांक तो मेळ्ळो. व्हडल्या दाक्तरांनी पुरो व्हडल्या आस्पत्र्यांत मेळोन आयला एकलो शेट्टी बावडो. आनी आमचे तांचे शेजारच्यान आयल्यात. अनुकूल बरो शिकलो बिजनस आनी बरो व्हडलें कुटुंब तांचें. भारी अनुकूल आहात. जाल्यार ताका ह्या कठीण टेन्शना वरवीं दाक्तर सगळ्या दाक्तरांचे रिपोर्ट आयले. व्हडल्या दाक्तराचे स्कीन असो, हार्ट असो, प्रेशर असो, आनी कल लिवर असो पुरा जालें. पूण ताचें बें वचना. मागीर हांगा येवन मागणें कर आनी पुरा जाल्ल्या उपरांत ताचें इल्लेशें बरो जाला. काल तो आयिल्लो अर्गां दिवंक आयिल्लो. तशें देखून मोगाच्या न्हू आमी पळयता संवसारांत आतां खालें म्हळ्यार रेकॉर्ड लेवलाक पावलां. आतां म्हळ्यार डॅमांत उदक रेकॉर्ड लेवल आसा. ताच्या मागीर उदक सोडटा डॅमांतल्यान, मागीर दवरलो डॅम फुटोन येता. रेकॉर्ड लेवल म्हण आसता, इतल्यांत लेवल म्हणून, इतल्यांत रेकॉर्ड. येदोळ जायनातलें स्ट्रेस संवसारांत पावलां. रेकॉर्ड लेवलाक ताच्या आनी वयर वचोंक जायना. स्ट्रेस वाचोवंक जायना ताच्या वयर गेल्यार. सगळ्या संवसारांत आमी पळयता टेन्शन आनी स्ट्रेस रेकॉर्डाच्या लेवलार तांबड्या लेवलाक पावलां. तांबड्या लास्ट गिटाक वचोन पावलां म्हणल्यार बरी पावलां म्हणून आमकां स्टडी सांगता, रिसर्च सांगता. देखून अमेरिकांत नंबर 1 इंजुरी डेथ म्हणटात. इंजुरी गाय जावन मरचें. नंबर 1 इंजुरी डेथ जावन येता सुइसायड, जुगात कणखणोवचें. जुगाताक. आनी जुगाताक मुख्य कारण आमच्या पळय थोड्या तेंपात वर्सां जाता व्हडले मनीस ब्रिजांत आनी सकल उडोवन मरतात. संख्यात सकल उडोवन उदकान बुडोवन मरतात. पावसांत न्हंय भरून वळटाना त्या भरिल्ल्या न्हंयत उडोवन मरतात. जुगात काणे येतात. आल्या फिल्म एक्टरान कोणी जुगात काणयलां खंय, ताच्या पयलीं आनी एकल्यान जुगात काणयलें. तशें पुरा ही जुगात नंबर 1 जावंक पावलां खालें म्हळ्यार स्ट्रेस जुगाताक. अमेरिकांत नंबर 1 कारण जावन आसा जुगाताक स्ट्रेसा वरवीं. जुगात नंबर 1 मरणाच्या संख्यांत नंबर 1 आसा. देखून आज आमी पळया टॉप 7 कारणां कितें जुगात हें करूंक स्ट्रेसाक.
या पोटान दूख रुसाना जव्यम जाता जोंग जायना मागीर न्हीद येना आनी आंग दूख आनी खाण तकले गुल्याबर जाता हरद्यांत उडकाणां मारल्या जाता बसल्या बसोंक जायना म्हण सांगून तशें आंग कांपल्या बरी जाता बेंजिसता आनी मरतांगी म्हणल्यार बरी बगता आख्खा कारणां कितें खरें खंयची कारणां टॉप 7 स्ट्रेसाक कारणां खंयची मोगाच्यान कळलीं कारणां हे नंबर 1 जावन आसा स्ट्रेसाक नंबर 1 कारण सांग्या पळय कळलें म्हणून जॉब काम म्हणटा स्टडी सांगता रिसंट स्टडी केल्या स्टडी सांगता संवसारार चल्ल्या प्रमाणे नंबर 1 कारण आमच्या टेन्शनाक आमच्या स्ट्रेसाक काम 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 येता गी म्हणून काम येता म्हूण म्हजें काम वसात गी म्हणलें आनी म्हाका काम ना हें म्हणलें हें चिंता मुखार कितें गी म्हणलें खंय काम मेळटा गी म्हणलें हे कामा विशयाचें नंबर 1 आसा आतां नंबर 1 आमच्या टेन्शनाक स्ट्रेसाक आनी भियाक हर एक कारण स्ट्रेसाक कारण जॉब जॉबला आमचें काम खंय काम वसात गी म्हणलें नंबर 1 नंबर 2च्या जाग्यार आसा दुडू मनी पयशे नात मनी दुडू पयशे नात लोक कडेन आनी खाल करचें मुखार कितें करचें पिडा येयल्यार खाल करचें बँकान पयशे नात आनी आमी दुडू ना भुरग्यांचें शिकपाक करचें मलगड्यांचें मार्ग कशें पळोवचें काम आतां पयशे ना म्हणलें पयशे ना म्हणल्यार व्हडल्यान टेन्शन जावं पावलां मुंबय पयशे दुसऱ्या स्थानार आसा दुडू मनी सेकंड स्थानार आसा टेन्शनाक कारण सेकंड कारण तिसरें कारण म्हळ्यार लोक भियेला भलायकेचे आतां कोरोनांतून कांडा बटे भियेला लोक कठीण भियेला लोक कठीण भियेला फोनाचेर सांगता आमकां भायर येवन बेन दिसतात म्हणून भुरगीं भायर येवंकूच भियेतात धाकटी भुरगीं आनी पुरा 12 वर्सां सकयलीं भायर येवंकूच भियेतात अशें पुरा पळोवन टिवीचेर पळोवन आनी पुरा भलायकेचें वय चवथें खालें म्हळ्यार संबंद मोगाचो न्हू संबंद खालें म्हळ्यार आतां सैरीक जालें आतां तुरता गी म्हणून आनी माय मदें आनी सुणे मदें संबंद कांय फाट जाला गी तें टेन्शन तें खाल जाता गी कितें जाता गी मुखार म्हणलें तशें माय शेजारा मदें संबंद शेजारा मदें आख्खाय टेन्शन कठीण टेन्शन शेजारचे आनमणे दोस्तात गेटी कडेन येवन घालून येतात गेटूक तेरूंक सोडिनात आमचो दोगो म्हणटात तुमी तेणे गेट काडा म्हणटात झगडें करतात संबंद टेन्शनाक मस्त टेन्शनाक कारण जाता आनी एक टेन्शन मनशांक आनी भुरग्यांक आनी टेन्शन येता कशें म्हळ्यार पोशन आत्माक काण कांयनात बैलें पॅकेटीचें तें हें प्राण खातात आनी पॅकेटीचें केल्ल्या तक्षण तांचें पौश्टीकांश आसाना वय हाका पुअर डायट म्हणटात पुअर डायट म्हळ्यार खंयचें खाण बैलें केल्लें पॅकेटीन मेळचें तें प्राण खातात आनी भुरगीं घरचें खाण आयकनात तेन्ना ऑटोमॅटिकली तें जायना तांच्या तकलेचेर दबाव पडोवन गॅस्ट्रीक जाल्ल्या तक्षण दबाव कारण जाता प्रेशर पडोवन तशें तांकां हें टेन्शन येवंक सुरू जाता स्ट्रेस सुरू जाता भुरग्यांक थोड्यांक बायलें सदांच भायर वचून जेवण केल्यार आनी पुरा सदांच बैल्यांत तिनी पुटी आनी पुरो तोळ भायर वचून केल्यार आनी हें स्ट्रेस सुरू जाता म्हणटात पुअर डायट म्हूण सांगतात तेचें खाण पियोन बैलें सड बरें न्ही घरचेंत केल्यार बरें म्हण तशें आनी सोय जावन आसा मोगाचें न्हू मिडिया माध्यमां ह्या टिवीचेर मोबायलाचेर ह्या टिवीचेर उक्तें केलें आसतना बोबाडचें फोटी न्यूज मेकअप न्यूज ल्हानशाले एक्झॅजिरेटेड न्यूज पुडकिरो खबरो पुडकिरो तो सत कांय ना तशें केलें अशें केलें तशें केलें म्हणून आनी पुरा थोडे फावटी आमच्या पय सभेन केल्लें बेंगलुरच्या बिसायबान केल्लें या दैजी वर्ल्डान आनी पुरा केल्लें थोड्या फादराबांनी केल्लें काम आमच्या देसीजीन आमच्या गोळी बापांनी केल्लें काम इतलें आसा गितांनी केल्लें बरेंपण तें खंय पळोवंक मेळना कोण एक भुरग्यांक एक मास्क दिलां खंय काल सकाळीं जावं संजे म्हणसर सांगोनात मास्क दिल्ल्याक 2 वस्त्राचे कुडके भुरग्यांक दिल्ल्याक आनी मास्क दिलां आनी हांगा दीस रात म्हणून 3 म्हयने जावन बेंगलोर आर्च डायसिजांत आमच्या कुड्याळ डायसिजांत थोडे संघ संस्थे सिस्टरां फादराबांनी इतले वावुरतात लोक इतलो वावुरता ताचे विशयान कांय आयकूंक मेळना अशें जाता तशें जाता तें मेलें हें मेलें म्हणून अशी खबर येताना बेहाडून टेन्शन जाता मागीर खालें म्हळ्यार निमाणें जावन आसा म्हाका न्हीद नासल्यार टेन्शन जाता आमकां मिनिमम 7 वरां न्हीद जायचें म्हणून स्टडी सांगता 7 वरां हर एकल्यांक 7 वरांची न्हीद जायचें एक 6 वरां पुरो म्हणटात भुरग्यांक तरणाट्यांक जाल्यार 7 वरांची न्हीद जायचें म्हूण स्टडी सांगता देखून इतलीं कारणां आसात आतां आमी मोगाच्यान आमी टेन्शन भायर दवरचें कशें भायर दवरचें म्हळ्यार आमकां बेस्ट जावन आसा उतार हर एक टॅक्स्ट बुकांत हांवें पळोवंक गेल्यार कळ्ळें तांणी टेन्शन काडूंक हांव दिल्लें व्हडल्या धाकट्यारांनी ह्या सॅक्रेटरिसांनी दिल्ल्याक म्हाका बेस्ट म्हणल्यार तांच्या प्रास
थोडे अत्मीक वडिलांनी स्ट्रेस लोकांचें कशें काडलें म्हणटा अत्मीक वडिलांनी स्पिरिच्युअल फादर्स म्हणटा आमी कठीण मागण्या रजारांत आसचे पडटा तांणी दिवचें सांब पावलान फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्रांत अध्याय 4:6-13 आतां आमी नियाळूंक घेता तें सगळें नियाळटा आमी घडये वाचयान तें घडये वाचयान तें जाल्यार एक बुक मार्क दवरया एक म्हयनो बरें सदांय वाचयान तें हांव तोळ वाचता वाचून जिरेचें तें आमच्या आत्म्याक करीचें काळजा भितर तें बरोवन दवरिचें फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 7 अध्याय 6-13 म्हणसर बारी बरें ती देवाच्या उतां नियाळटाना हें तुमी वाचल्यार आमची मतींत शांती निवास करता शांती समाधान येता हें टेन्शन स्ट्रेस भायर जावन आमचे हातान भायर पडटा आमचे हातान भायर सरता समाधान रास करता आमी समाधान भोगता वय देवाची शांती आमच्या अर्थाक मेळना म्हण सांगता आमचे अर्थ करूं मेळना सरपासस आवर अंडरस्टँडींग गॉड्स पीस सरपासस आवर अंडरस्टँडींग म्हूण आमच्या अर्थाक मेळना आमकां अर्थ करूंक जायना देवाची शांती अर्थ करूंक जायना म्हण सांगता सांब पावलाचे अध्याय 4 फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4:6 श्लोक सांगता देवान दिल्ली शांती आमकां अर्थ करूंक जायना आमच्या अर्थ येता न्हू ती भायर आसा म्हूण अर्थाचे खंय गूंड आसा म्हूण अर्थ करूंक जायना मस्तू आसा म्हूण कित्याक म्हळ्यार केदना सकड घुस्पोट गोंदळ आमच्या मतीन पळय घुस्पोट गोंदळ नस्ट आसा लॉस आसा आनी हर एक चिंतलें उलटें जाता आमच्या एकलो बिल्डींग धरलां कंप्लीट करूंक जायना आनी एक काम ल्हानशें काम सुरू केलें तें धरूंक जायना आतां तो पयशे उरना म्हणून एकलो भायर आलो मनीस बऱ्या सांबाळार आलो मनीस सांगता मागीर पळयतना ताणें ताच्या सांबाळाचें व्हडलें बिल्डींग 3 माळयेचें आनी पुरा त्या मागीर आमी ताचे कडेन उलयल्या कित्याक उलयना उराणांत पयशे म्हणून जाल्यार तूं थोडे फावटी आमकां पळया मोगाचो न्हू एकलो ताच्या जिणेंत इल्लेशे घुस्पट गोंदळ आहात घुस्पट गोंदळ म्हळ्यार पयशांची विलावरी दिता म्हणल्यार आनी दिता दिवना आतां खालें करचें कितें करचें हांव हें बिजनस करून देवलां म्हणून ताच्या मतीन घुस्पट गोंदळ आसा मागीर ताका मस्तू नश्ट जाला पयल्यांच्या बिजनसा मस्तू नश्ट जाला आनी चिंतलें परत थोडे फावटी उलटें जावन आसा उलटें म्हळ्यार कामागार मेळटा म्हण येता म्हण आयिल्ले आतां कामागार नात कामागार मेळटा म्हण बिजनस सुरू केला कामागार आतां येता म्हण एकलो येना एकलो सुख येता तें उलटें जावन आसा तो शांत आसा हें कशें मोगाचें न्हू शांत तो कित्याक तो शांत आसा सगळें उलटें जाता लॉस जाला आनी चिंतलें जायना घुस्पट गोंदळ जाता तो शांत आसा हें कशें हाका म्हणटात देवाची शांती ताणें घालखणयल्या आनी ती अर्थ करूंक हेरांक अर्थ करूंक जायना आमकां चूर घुस्पट गोंदळ जाताना टेन्शन हें जालें ताका येना कित्याक म्हळ्यार सांब पावलाच्या अध्याय 4 ताणें 6-13 ताणें काळजान घालखणयल्यात वय अर्थ करूंक जायना देखून ताची शांती तुजी चिन्नां तूं पळय ताची देवाची शांती आसा जे जाल्यार आमचें तें तुजी चिन्नां ती देवाची शांती आसा तुजी चिन्नां परत थंड कर सोडटा तें तुजी चिन्नां वयर उसांबळ जावंक सोडिना देवाची शांती रास करता ताची शांती तें पुरस्त थंड करून सोडटा वय आनी तो तुजेर कृपा वता मोत शांत करता तुजें मोत शांत करता अशें केल्यार देवाची शांती रास करता शांती भायर स्ट्रेस भायर येता देवाची शांती रास करता आनी तो सगळी स्ट्रेस टेन्शन तुजें पुरो भायर येता कितें केल्यार आतां कितें केल्यार हांवें म्हजें हांव टेन्शन भायर येता स्ट्रेस भायर येता हें तुमी आयकून तुमच्या शैऱ्यांक धैर्यांक भुरग्यां बाळांक आनी तुमकां तुमी घट्ट जायचे 5 मॅटां केल्यार 5 मॅटां ही 5 आतांची मॅटां केल्यार तुमी न्हीज जावन कितलीं गणितां घडल्यार तुमच्या जिणेंत कितलो लॉस जाल्यार कितलो घुस्पट गोंदळ जाल्यार देवाची शांती तुमची शांत समाधान आसता तुमी निमाणें आमकां जाय कालें शांती जाल्यार सगळें आसचें खर्चें घाल्याक शांती खातीर समाधान आसच्या खातीर टेन्शन आसच्या खातीर न्ही देखून तें समाधान तुमकां मेळचें जाल्यार आमी कितें करीचें मोगाचें न्हू आमी कितें करीचें म्हळ्यार हीं 5 मॅटां करीचें पयलें जावन आसा जेजू म्हणटा तुजी चिंता सोड चिंता करिनाका म्हणटा हें पयलें मॅट चिंता करिनाका कसल्याची चिंता करिनाका म्हणटा जेजू हें पयलें दुसरें खालें म्हणटा मागणें करचें म्हळ्यार देवा लागीं उलोवन आमचो आनी देवा मदलो संबंद घट करचो आनी देवा कडेन उलयतना देवाचो संबंद जाल्यार आमकां कसली चिंता येना तिसरें खालें म्हळ्यार हर एका संगतीनी देवा अर्गांदी हर एका संगतीनी देवा अर्गांदी म्हळ्यार कॅन्सर जाल्ल्या खातीर अर्गांदी म्हणी जाल्ल्या खातीर न्ही हर एका संगतीनी हें जालें नश्ट जालो देवा अर्गां तुका नश्ट केल्ल्याक कॅन्सर जाल्ल्याक अर्गां म्हणटाय न्ही तें अर्गांनी
हर एका संगतेने देवा कर गांधी म्हणून सगळ्या संगतींत देवा हर गांधी म्हणून मग सोत्या जावन आसा म्हाका न्हू सोत्या जावन आसा बऱ्या संगती विशयांत चड चिंत बऱ्या संगती विशयांत चिंतून राव बऱ्यो संगती सगळ्यो तूं मतीन घाल चिंतून राव आनी पांचवें जावन आसा सक्कडी संगतीनी तृप्ती जा म्हणून सक्कडी संगतीनी तृप्ती जा म्हणून देखून पयलें जावन आसा कसली चिंता करिनाका कसली चिंता करिनाका म्हळ्यार काम न्ही तुका बाधा करता काम ना म्हणल्यार बाधा करता न्ही तुका ताच्या विशयान काम गेलें न्ही चिंता करता म्हळ्यार तें तुज्या जिवाक बाधा करता तें तुज्या जिवाक बाधा करता देखून मगाच्या न्हू आमी खालें करचें म्हळ्यार चिंता करूं नजो तें बाधा करता काम गेल्लें भलायकी बिगडली तें आमकां बाधा करिना बाधा करता चिंता दुडून हाडणे पयशे ना हाडणे संबंद फाट जालो न्ही पिडा आयली न्ही म्हणली चिंता चिंता करूं नजो चिंता देखून सो श्लोक सांगता खाले म्हळ्यार आमी चड चिंता करता वरवरी करता देखून आमकां बाधा करता म्हणून कसल्याची चिंता नाका म्हणटा कसल्याचीच चिंता नाका म्हणा जेजून कसली चिंता करिनाकात म्हणा माथ्याच्या वंजलां 6 अध्याय 25 श्लोक 6 अध्याय 25 श्लोक सांगता कसल्याची चिंता करिनाका पळय ती सुकणीं वयर उपतात ती ओंपिनात चुयनात आनी ती चिंता करिनात बाप तांकां पसता पळया देव म्हणटा पळया ती मनशां ती कोले आनी प्रा ते माथ्यांत रावतात ती गर्भान येनात माथ्यांत राव देव बाप तांकां पसता तांकां बिळां आसात पळय देखून तुमी चिंता करनाकात रानांतलीं फुलां झाडां पळया कितलीं सोबीत तीं फुलतात आनी कोलो कल्लार ती चिंता करिनात फाल्यां म्हाका नीली कल्लार आसा गी तांबडो कल्लार आसा गी हळडुवो कल्लार धवो कल्लार म्हज्या लागीं आसा गी बोंड काडूंक म्हज्या फुलांक कांय चिंता करिना बाप तांकां जाय जाल्यार बरी पसता तांकां बाप पसता देखून चिंता करिनाकात म्हूण सांगता देखून खंयच्याय विशयांनी चिंता म्हळ्यार खाली सोडजोड केल्या गी हातूं चिंता करियेत हातूं करूं नजो म्हूण सोडजोड केल्या गी ना सोडजोड करूं ना देवान एकूच ते एक्सेप्शन्स आसा गी एक्सेप्शन्स ना मागीर एग्जाम्शन दिल्यात की आळे या आनी हाका तुवें चिंता करियेत म्हणून 2 संगती एग्जाम्शन दिल्यात की खंयच्याक ना खंयच्यान ती चिंतात ना चिंता भायर घाल ताका सोड जोडूच करनाका पुरा भायर घाल चिंता ना खंयच्यान चिंता ना म्हणून देखून खाणा जेवणाच्या विशयांत न्हेसोव पांगरोवच्या विशयांत जेजू म्हणटा चिंता करिनाकात कित्याक चिंता करना जिवीत मुख्य तुमचें जिवीत मुख्य ससना बायचें जिवीत मुख्य ताची चिंता त्या देखून चिंता करना तें मुख्य तें वस्तुराचें की चड मुख्य अति गरजेचें म्हूण सांगता जेजू 4 कारणां दिता आमकां चिंता करूं नजो 4 कारणां दिता चिंता करूं नजो 4 कारणां कळ्ळीं तीं 4 कारणां पयलें कारण जावन आसा जेजू वरी इज अनरिजनेबल म्हळ्यार चिंताक राजावंत ना कित्याक राज जावंत ना ताका एक राजांव आसा जे आमी काल एक गर्भांतना राजांव आसा ताका अशें आसा जे राजांव आसा आमकां रावोंक जाय इतलीं रुमां जाय कित्याक म्हळ्यार आमकां इतल्या त्या 4-5 जाणांक इतलीं रुमां जाय येदोडलें वॉल जाय नातल्यार आमकां ल्हान जाता म्हळ्यार राजांवां त्या राजांवा बरी आमी करता पूण चिंताक राजावंत ना नो रिजन अनरिजनेबल देखून समस्या ल्हान आसले चिंता काल करता तुजो समस्या ल्हान काम गेलां आनी कडेन तुका मेळटा देवान तुका आशिर्वाद दिवन दवरलां देखून तुका आनी काम मेळटात आनी कडेन काम मेळटात देखून अनरिजनेबल म्हळ्यार तूं चिंता काल करता म्हळ्यार समस्या व्हडले करता ल्हान आले समस्या व्हडले करता उदाहरणाक काजार पाठीम पडलें हांव तांकां सरी सुकता गे म्हूण चिंता गरज आसा गे ना तुजे काजार जातात डिसेंबरांत देव बेसावन दिता तुका काजार जातात देखून चिंता काल करता ल्हान समस्या व्हडलो करता आतां काजार जायना म्हणून ताका पटांत दूख आनी केस झडटात म्हणून भियेता ते चिंता वरवीं केस झडटात म्हणून ती भियेवन गेल्यांत देखून वाडयता चिंता काल करता समस्या व्हडलो करता काजारा विशयान समस्या व्हडलो करून तुका सत्यानाश करता देखून चिंता उपकारना जेजू म्हणटा चिंता करनाका दुसऱ्यां खालें म्हणटा चिंता अननॅचुरल ती स्वाभावीक न्ही जल्मात हांव येवना चिंता जल्मात हांव ना ती आमी शिकल्ली मागीर जल्मात हांव बूक जल्मात हांव आयिल्ली देखून ती नॅचुरल बूक नॅचुरल आमकां जल्मात हांव बूक आयल्या भुरगे रडटा बुकेक पूण चिंता ल्हानपण येवना मेळटा गी ना गी म्हणलें ल्हानपणी येवना मोगाच्या न्हू देखून चिंता पळय चिंता ल्हानपणांत हांव आयल्या चिंता ल्हानपणांत हांव आमकां येना बूक ल्हानपणांत हांव आयल्या देखून ते स्वाभावीक न्ही म्हणटा जेजू हें जेजूचो दुसरो पॉयंट हो जेजू 4 कारणां दिता चिंता कित्या बरी न्ही गे म्हणलें चिंता ती एक ताका चिंता आसूं नजो म्हणल्यार 4 कारणां एक ती
पयलें खारान दिता म्हळ्यार जेजू पयलें खारान ताका ताका रजावन ना दुसरें तें स्वाभावीक न्ही जल्मातावन आयिल्लें न्ही म्हणटा तो मागीर तिसरें जेजू खारान दिता खालें म्हळ्यार वय ते जेजू म्हणटा खालें म्हळ्यार अनहेल्दी तें भलायकेक बरें न्ही म्हणून भलायके बरें न्ही खंयची मनजात पळया चिंता ना रुखा झाडांक चिंता ना सुकण्यांक चिंता ना मनजातीक चिंता ना रसल्यार सश्टेंत चिंता आसची आमकां मात आमकां श्रेश्ठ जावन रचलां चिंतान भरलें आमी मात कित्याक म्हळ्यार चिंता करूंक आमी शिकता देखून ती चिंता केन्ना करचें अनलर्न करचें शिकता देखून ती परतून आमी शिकचें फाटीं शिकायचें म्हळ्यार अनलर्न काडीचें शिकता कशें तें प्रॅक्टीस करून काडूंक जाता देखून ही चिंता भलायकेक मारेकार भलायके बरी न्ही ती मारेकार चिंता काल करता कुडीक डील करूंक निभायसूंक जायना आमच्या कुडीक ती चिंता कशी ताका डील करचें कशें ताका निभायसूंचें कळना देखून ती काल जाता पिडेस्त जाता भलायकेक चिंता मारेकार कूड पिडेस्त जाता तुजें आदलें फुडलें कंट्रोल करता चिंता काल करता तुजें आदलें कंट्रोल करता फुडलें कंट्रोल करता आदलें तुका उडा सकाळ रडोवंक करता फुडलें कालेंगी म्हणून मुखार कितें बे हाडोवन तुका दोनी पास्ट एंड फ्युचर तुका कंट्रोल करता तुका काय करता म्हळ्यार बदलिता मिजरेबल करून सोडटा तुका मिजरेबल करून सोडटा चिंता तुका मिजरेबल करून सोडटा तुजी हालत फाड करून सोडटा तुजी हालत मिजरेबल म्हळ्यार तुजी हालत फाड करून सोडटा देखून चिंता म्हळ्यार काय म्हळ्यार रॉकिंगचेर दलचें खाले म्हातारे थोडे बसताले आमचो एक पाद्र कॅप्सिस्ट्रॉन म्हणलो पाद्र बसतालो सकाळी तावन जल्लो सांजे मातसो दोलताल्यार ताका ती भलायकी बरी नासली देखून भायर येवन तो ताणें कदेला बसून दोलचें सगळो दिसी हांव कॅपिस्ट्रॉन म्हणलो ब्रदर आनी तो दोलतो सकाळी ताव सांजेर म्हणसर एक इंच मुखार वचनासलो दलचें आलाडेत दलचें अशें दलचें रॉकिंग चेअर म्हणटा आमी रॉकिंग चेअर दलचें खदेल चिंता दलचें खदेल आमची हालत फाड करून घालता देखून फुडें वचोंक सोडिना देखून खान करता म्हळ्यार मोगाचें न्हू आमी चिंता करूं नजो सो तें राजांक खालें म्हळ्यार चिंता अननेसेसरी गरजे भायर गरजे भायर तें नाका चिंता गरजे भायर चिंतचें नाका जाल्लें देखून जेजू म्हणटा हांव तुजी जतन घेता आय लव यू तुजो मोग करता हांव तुजें कॅर खणयता जतन खणयता तो फुलां सोंपतात पळय रानांत तूं फुलां सोंपतात ती चिंता करिनात देव जतन खणयता म्हणटा देखून तुजी जतन खणूचो ना देव म्हणून देखून हॅपिनेस मोगाचें न्हू आमची सुख शांती समाधान आमचें चॉयस आमची विसवणी देखून आमी काम गेलें म्हणून न्ही एकलो आमचो भाऊ काम गेला आमी सांगलें कांय बी नाका ये तुजे कडेन जागो आसा न्ही वय म्हूण ताचेर खाली एक 10 सेंट्स जागो आसा तांदूळ एक 3-4 सेंट्सार घर बांदला एक 100 सेंट्स जागो खाली तिसल्यान तांचे कोणेंगे जागो पडून गेला एक तांचो एक 15 सेंट्स आहेत त्या 15 सेंट्सार आनी हाचे एक 5 सेंट्सार 15-20 सेंट्स जागो जायत कोण ना तांतू रांदय खाण सगळो लोक तेणें स्वताची रांदय व्हरूंक येता तांच्या घरा रांदय व्हरूंक ताचो खालीच जागो आनी तांचे बांयाचो उदक काड म्हणा तांणी वो बिल भरता आनी रांदय व्हरूंक घरा लोक येता पळय एका इतली भाजी घाल्या इतली बँडां घाल्यान त्या बँडाचेर एक हांवें सांगलें सड्ड म्हळ्यार एक 25-30 झाडां सोंपलो एका झाडाचेर तो म्हणटा हर एक दिसा 1-2 बँडां मेळटातच म्हूण आज 2 काडली फाल्यां 2 आनी वयर आयली तीं खातान 1-2 म्हणटा म्हळ्यार एक सड्ड म्हळ्यार 25-30 झाडां एकाचे 2 म्हळ्यार 60 बँडां अशीं जालीं बँडां म्हणजे बऱ्या मोलाक एक घरा येवन लोक करता घोसाळ्यांची वाल हांगा ओ तितली मुसार घोसाळ्याची वाल ताका ताणें बांदून खाली वायर आनी प्रगान बांदलो एक घोसाळी जाल्यार पळय पडवळी एका सायडीन पडवळी आनी एका सायडीन तोशी येणे भाजी काडल्या तितली ही भाजी जाता ओतय भाजी घालता भाजी आनी एक गायरूं बसलां गायराचें दूद दिता आनी ताचें साऱ्याणें प्रगान ताणें सगळ्या वर्साचें ताणें पळोवन मेळान तो म्हणटा जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रील मेळान बरी रांदय जाली म्हूण बरी रांदय जाली एके पटी 2 पटी हेणें जावन येता तेणें जावन येता आनी वांयगी आनी बँडां इतलीच रांदय कर न्हू तो म्हणटा हांवें बरें जोडलें म्हणून 50 रुपया 60 रुपयांक एका केजीक चलतात केजी तशें दिल्या तितल्यान घरात येवन व्हरतात उरली काय उरोवंक उरना म्हणटा सांजा ताणें सगळो दीस येतात व्हरूंक म्हणून काडची दिवची देखून रांदय करून दवयला सगळें मोगाचें न्हू देवा कडेन इसारीचें आमी देवा कडेन सांग आतां खाली म्हळ्यार दुसरें मॅट जावन आसा मागणें आमचें हें काडूंक 3 मिनटां पयलें चिंता काडीचें दुसरें खाली करचें मागणें करचें म्हळ्यार डोंट पॅनीक बट प्रे म्हणून पॅनीक भियेनाका कालें जाल्ल्या क्षणां काम गेलें पयशे नात सामान तुटलो आनी खाली जालें पॅनीक कांय नाका भलायकी बिगडली पिडा येयली भियेनाका तूं कालें कर म्हळ्यार पॅनीक जायनाका तुवें कालें करचें वारी करनाका पॅनीक केल्या क्षणां वारी येता देखून प्रे करचें डोंट वरी बट वर्शीप करचें आमी डोंट वरी वर्शीप कर
देवा करादान कर म्हणून तुजे कडेन उलयनाका तुजे कडेन उलयनाका तुजे कडेन उलयल्यार वारी जाता टेन्शन जाता तुजें हांव गेलें गे हांवें काल करचें बसल्या कडेन तो आज माथ्यार धरून तुजे कडेन उलयना हांवें काल करचें आनी मुखार कशें पळोवचें बाबाक आनी मामाक वखदां काल करचें अशें करून चिंता करिनाका मागणें कर चिंता करिनाका मागणें कर वय देखून बाबा कडेन हांवें सांगलें बाबा म्हाका एक बूक जाय म्हणून हांव ल्हान आसतना म्हाका आतां उडास येता बाबा कडेन हांवें चिंतूना की बाबा कडेन पयशे नात म्हणून घरा पयशेच नातले म्हाका गोतूच ना पूण सांजे येताना बाबान बूक हाडून दवरला म्हाका बूक हाडून दवरला त्या तर 11 रुपये 12 रुपये 13 रुपये करून त्याला 12 रुपये ओडले आमी ल्हान आसतना बापायन देखून म्हाका चिंतात ना बाबान वचून खंय म्हणे काल केलें म्हूण गोतूना म्हाका बूक हाडून दिलो देखून तुज्यो गरजो देवाक सांग तुज्यो गरजो सांगा तुज्या देवा कडेन सांग देव दिता जेम्स बरयले पत्रांत 6 अध्याय 2 श्लोक सांगता तूं देवा कडेन विचारी नाय देखून तुजे कडेन वस्तू नात म्हणून तुका कसली वस्तू जाय जाल्यार देवा कडेन माग तूं देव दिता म्हूण तुवें मागनासतना तुजे कडेन खाली पडलां जाल्यार आतां कांय ना जाल्यार तुवें मागनासतना जेव तुकडे देखून बेस्ट काल म्हळ्यार देवा कडेन विचार तुका जाय जाल्लें देवाच्या टायमार त्याच्या खुशे प्रमाणे तुका मेळटा म्हूण सांगता तो वय देखून वरी लेस आस्क मोर म्हणटा तो वरी लेस आस्क मोर उणें चिंता वय उणें चिंता कर चड माग चिंता उणें जायचें मागणें चड जायचें तुजे समस्या देवाक एक चिल्लर मोगाचें आमचे समस्या देवा चिल्लर म्हाका सड्ड बायबलान मोगाचें म्हळ्यार रोमाकारान बरयलें पत्र 8 अध्याय हांवें सांगलां तें फूल म्हणून भांगाराचें फूल म्हणून सांगलां सकाळां बायफट करून सांगतालो हांव भुरग्यांक 8 अध्याय 8 रोमाकारान बरयलें म्हणजे बेस्ट तें 8 30 आनी 2 श्लोक हांवें सदां म्हणचो ताणें ताच्या पुताक तुका दिल्ल्या उपरांत तुका चिल्लर संगती दिवंक देव फाटी करीत की त्याच्यात पुताक ताणें कुर्सार तुका दिला तुज्या खातीर दिला ताची रगत ताची कूड तुका दिल्या आनी तें दिल्लें आसतना ल्हान संगती सारले देव दिनासतना मागिल्लें दिनासतना रावात गी म्हूण सांपावलो म्हणटा देखून देव खंडीत आमकां उणें करचो दितालो हें दुसरें मेळट मागाचें तिसरें मेळट कालें म्हळ्यार देवाक अर्गां दिजें देवाक सगळ्या संगतींनी अर्गां दिजें सगळ्या संगतींनी देवाक आमी अर्गां दिजें सगळ्या संगती खातीर न्ही कॅन्सरा खातीर अर्गां आनी काम गेल्ल्या खातीर अर्गां न्ही काम गेल्यार देवा अर्गां दी काम गेल्यार संगती न्ही कलें घडल्यार तूं अर्गां दी घडल्या खातीर न्ही अशें जाल्ल्या खातीर न्ही कलें जावं दी कले परिस्थितीन देवा अर्गां दी सगळ्या संगतींनी देवा अर्गां दी देखून अर्गां दी आनी देवा कडेन लागीं विचार देखून हेल्दी एटिट्यूड इज ग्रॅटिट्यूड म्हणटात चिंता पिडेस्त मनोभाव वाडटा अर्गां आमच्या हाली पिडाय पयस सरता देखून हांवें केदाळे आस्पत्रेंत ती BP काडटाना ब्लड चॅक करताना आनी पुरा देवा अर्गां गुलाब दिवनाचे अर्गांचें कंथार हांवें अर्गां तुका म्हणलें म्हजें कंथार आसा तें कंथार म्हणून रावचें हांवें BP नॉर्मल केदाळे तशें ताणें थोडे म्हाका पळोवन अशें आसतात BP नॉर्मल आसली पळोवन ह्या प्रायर ती BP आसची पळोवन देखून स्टडी सांगता काय म्हळ्यार चिंता आमची इम्युनिटी उणें करता म्हणून म्हळ्यार कोरोना व्हायरस इम्युनिटी चड जायचें खंय बे आनी चिंता केल्यार इम्युनिटी डावन जाता डॉक्टर सांगतात इम्युनिटी डावन जाता तुमचें निरोधक रोग निरोधक शक्ती उणी जाता इम्युनिटी उणी जाता देखून तुवें मागल्याक्षण चड इम्युनिटी चड जाता देखून आमी आस्पत्रेंत थोडं कोरोना आयल्या म्हूण सांगल्याक्षण मागणें करा म्हणून बायबलाचें तांकां कोट्स आनी पुरा दिवचें हांवें मागणें करचें इम्युनिटी सरता देखून चिंता डिप्रेशन हाडटा अर्गां दितना तें डिप्रेशन काडटा चिंता केल्ल्या क्षणान डिप्रेशन हाडटा टेन्शन हाडटा आनी स्ट्रेस हाडटा अर्गां दिवन देवाक कशें दिवन अर्गां दितना ती दोन संतोशाचें दुख आयिल्ल्या क्षणान टेन्शन पुरा चलता हॅप्पी जाता अनउपकारी लोक सॅड अनहॅप्पी अनउपकारी हांवें पळयलां केदाळे देवा अर्गां दिनात दुर्साता तें दिवना म्हणून अनउपकारी लोक इतलें दिल्लें आसा भलायकी दिल्ली आनी पुरा अनउपकारी लोक केदाळे सॅड खंतिश्ट दुखिश्ट आनी अनहॅप्पी लोक पयल्या त्या सोलोने बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1 श्लोक 18 सांगता हर एकांत तूं देवा अर्गां दी श्लोक म्हणून स्तुती गितांनी ताका अर्गां दी म्हणून हें तिसरें चवथें जावन आसा मोगाचें न्हू हें काडूंक टेन्शन काडूंक आमकां BP उणें करूंक आमकां मेन कारण आनी एक चवथें जावन आसा थिंक अबाउट गूड थिंग्स बऱ्या संगती विशयन तूं चिंत बऱ्या वस्तू विशयन चिंत देखून झूज चलता मोतींत मोगाचें न्हू चिंतांनी मोतीन झूज चलता मोतीन कितें भरताय तें तातूंत कळटा तुका कितलें स्ट्रेस आसा गे मोतीन तुज्या काल्या म्हूण म्हाका सांग तूं तक्षण कळटा म्हाका कितलें स्ट्रेस आसा म्हूण सक्कडी डॉक्टरशीन गेल्या पिडा कांय ना म्हूण हांगा येतात तेन्ना हांवें इमिडिएटली मोतीन काल्या हांगा सोदून काडचें पयलें म्हज्या भुरग्याचें काम येता म्हणून म्हज्या सुणेचें काम येता म्हणून मग दुसऱ्यांक खाल्लें काजर जालें म्हज्या पुता कडेन सुणें खातो भुरगीं नात म्हणून
तशें दुडू ना म्हणून आतां बळे आमचे गरसूर केलां पयशे ना अंत म्हणून तशें पळय पळय दुडू आमचो संबंद कालो जाता गी म्हणून तशें नाना कारणां खातीर मतीन तूं खायल्यान घालताय पळय मतीन खायल्यान घालताय पळय ताचेर वंदोन आसा कितले स्ट्रेस आसा घेवन आमकां कळटा देखून शांत जाय तर तुवें कंट्रोल करचें मतीन खायल्यान घालताय पळय तें कंट्रोल करचें काम पुताचें काम गेलें व्हडलें देव आनीक दितालो पयलें मागोवन तो मेळ्ळें तें हय तशें आतां संबंद फाट जाला आतां एक दीस समिया कडेन मागया मांयक बक्षिताली सुणेक सूण मांयक बक्षिताली बरें जातालें तांच्या कुटुंबाचें आमकां बक्षितालें आमी तांकां बक्षीस संबंद जातालें म्हणून मतीन बरें घालचें कोसरो घालचो ती अशें करता ती अशें करता कोसरो तो कोसरो बेजाराय कंत चिंता गार्बेज कोसरो मतीन घालना भितर घालूंक बिलकुल आमी ओपणजो चिंता करता पोल्युशन कलबेरके चिंता आमच्या मतीन करता काय म्हणजे कलबेरके नीरिन कलबेरके उदकान कालें पडलें गाय तें चिंता आनी कालें पाडवारें गाय आम पाडवारें कोण पफीस पाड जाता गाय तें मालिन्य वायू मालिन्य ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅನ್ನಪಾನ ಮಾಲಿನ್ಯ पोटा कालें येता गी या तांदळान कालें बरशी लागी चिंता तरी चिंता करिनाका मायंड चोकडाची चिंता करता एक आमी चिंता करिना कहली मायंड पोल्युशन म्हळ्यार बरें घालच्या बदला वायट घालता अळे दुदाक उदक घालता पोल्युशन म्हण आमी तें चिंता वय कलबेरके चिंता वारें फाट जालां आमी चिंता तें पोल्युशन हें ಅದು ಕಲಬೆರಕೆ ಇದು ಮಾಲಿನ್ಯ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಪೂರ ಚಿಂತಾ ಗಾಳಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸೌಂಡ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪೂರ ಚಿಂತಾव एक मालिन्य चिंती ना मोतीचे मालिन्य मोतीन आमी नाका जाल्लें घाल मालिन्य करता हातूंत आमकां स्ट्रेस चड जाता स्ट्रेस मोतीच्या मालिन्या वरवीं चिंता देखून मोगाच्या न्हू टीव्ही मोबायल आतां वर्स जावन गेलां हें पळयलें लक्षण लोकां टेन्शन भुरग्यांक टेन्शन जाता आमचे हिरो कोण करता गे वॅम्पियर म्हळ्यार आमचो हिरो आज सिरियल किल्लर 100 जाणांक दिवशी मारता एकलो तो आमचो हिरो स्पायडरमॅन 100 जाणांक दिवशी मारलो तो आमचो हिरो जावंक पावला सिरियल किल्लर एडिक्ट्स कठीण पिवूंचे ते आमचे हिरो जावन गेल्यात ते आमचे हिरो जाल्यात मागीर भ्रष्ट राजकारिणी तो राजकारिणी तांच्यात पळोवचे आमी तो राजकारिणी वो भ्रष्ट राजकारिणी आमचे हिरो जावन पावल्यात हांकां बरो पळयल्या बरीत आमचे मनोरंजनांचे वरी जाता हांकां पळोवचें आमी आसचें हांकां पळोवन आमी खुशालकाय मनोरंजन करता आनी जॉली करता हांकां पळोवन तेदर आमकां हें नासता रावात की देखून तुजे भितर देवाचेर तुजे भितर तुकाच तुवें तुजे भितर पळयल्यार स्ट्रेस जाता स्ट्रेस तुजेर तूं पळयल्यार तुवें तुजेन तें चिंता केल्यार देवाक पळयच्यार देवाच्या काळजाचेर दिश्ट घाल्यार तुका सुटका मेळटा चिंतांतल्यान सुटका मेळटा तुका रेस्ट मेळटा स्ट्रेस न्ही रेस्ट मेळटा आयजाया प्रवादी सांगता 20 आनी 9 श्लोकांत आयजाया प्रवादी सांगता फाती येयल्ल्यांक देवाचेर फाती येयल्ल्यांक तो शांती दिताची शांती समाधान दिता शांती आसल्यार स्ट्रेस ना चलता भायर चलता म्हणून निमाणें काल मोगाच्यान 5वें जावन आसा बी कंटेंट विथ एनीथींग बी खंयच्या तूं तृप्ती खंयच्यान ती तृप्ती म्हळ्यार एम्बिशन नाका आशा आसूं नजो आनी म्हाका तृप्ती आसा म्हाका कांय नाका कामी नाका कांय ना गर्भचे लेझिनेस तें कांय करना गर्भचें तें तृप्ती न्ही चलता है कांय गेल्यार आसल्यार जाता नासल्यार जाता काम आसल्यार जाता नासल्यार जाता दूड आसल्यार जाता नासल्यार जाता थंय न्ही आमी जोडीचे तें करून चलता है पळय तें न्ही कॉम्प्लेसन्सी म्हणटात इंग्लिशांत तें तृप्ती न्ही तें तृप्ती हें म्हजें काम नासलें म्हजें आणे बरें आहा घर अर्द्या रावलें म्हजें आणे बरें आहा आनी खाल संबंद तुटलो म्हजें आणे बरें आहा भलायकी फाट जाली म्हजें नशीब आणे बरें आनी तृप्ती आनी बरें न्ही तृप्ती देव सांगता काय म्हळ्यार तृप्ती म्हळ्यार म्हजे कडेन आतां कितें आसा हांव समाधानान आसा फाल्यां अशें जाल्यार कार मेळ्ळ्यार 4 म्हयन्यांचें घर आयलें जाल्यार 2 लाखांनी बँकान पडल्यार हांव तृप्ती आसा नासल्यार तृप्ती ना हें न्ही आतां तुजे कडेन खायलें देवान दिल्लें तातूंत तुवें तृप्ती पळोवचें मासत जायचें व्हडलें जेवण जायचें म्हण आसलें निस्पेर जेवल्यार आमकां भलायकी बरी मेळटा आसल्यान तृप्ती पावचें म्हण हाका म्हणटा तृप्ती म्हणून अशें जाल्यार तर तशें म्हजे कडेन कितें आसा तें एन्जॉय करचें आनी कितें घडी जाय तें म्हणून राखचें न्ही कितें घडचें म्हाका कितें मेळटा म्हाका तें ताचेर न्ही अशें जाल्यार तशें हॅप्पी जाता म्हाका पयशे आयले जाल्यार तेन्ना हॅप्पी जाता अशें जेवण मेळ्ळ्यार अशें हॅप्पी जाता म्हणून इफ दीस हॅपन्स देन आय एम हॅप्पी तें चिंतून आमी तें चिंतून सांत पावल म्हणटा खावंक आसतानाय हांव खुशी आसलो खावंक नासल्यार खुशी आसलो भुकेल्या वेळार खुशी आसलो जेवतानाय खुशी आसलो म्हणून वस्तू आसतानाय खुशी आसलो नासताना खुशी आसलो म्हण तो सांगता देखून दुबल्या गाय ती ग्रेस्त गाय ती उपासान ती खाणा जेवण ती हांव तृप्ती आसलो म्हण सांगता देखून तृप्ती जावं कशें शिकचें मोगाचें न्हू कशें शिकचें एक पयलें तृप्ती जावंक शिकचें म्हण सांगलें तें शिकचें तृप्ती जावंक शिकचें म्हण आमी सांगलें कशें शिकचें एक काल सरी करूं नजो कंपेर करूं नजो
म्हाका आनी ताका सरी करचें सरी करून जो पोर एकलो म्हणटा हांव म्हणजे काम नातलें म्हाका हांव बरो आसलो आनी एकल्या मस्त काम मेळ्ळां फादर आतां म्हाका न्हीदच ना म्हणून हाडे ताका मेळ्ळ्याक म्हाका ना म्हणून हांव ल्हान आसतना म्हाका मस्त आशा आसली ऑरेंज टी शर्ट घालचें म्हणून म्हज्या भावाक तें कळलें गे कालें गे ताणें चड मोलाचें त्या दाडा हांव ल्हान आसतना 8वेंत की 9वेंत आसतना म्हाका एक ऑरेंज टी शर्ट धाडलें हांवें सदां आयताराचें मिस आयताना तें घाललें हांवें तो ऑरेंज टी शर्ट घालून हांव तें व्हडलें सकडा मुखार म्हणून मुखार येचें आनी इजमॉल कोणा मुखार येचें आनी थंय इगर्जेन भोंवचें आनी पुरा करचें व्हडलें टी शर्ट दाखोवंक बारीक खुशी रावलो बारीक खुशी काजार येताना तें घालचें आनी पुरा बऱ्या मोलाचें मागीर आमच्या शेजाऱ्याच्या बापूय बटीर रावलो तो बटीर येताना ताका एक ऑरेंज हाडलो म्हज्याक सोबत तांबडे लायन्स आनी पुरा आसले हांव चप्पे जालो मोसोर जालो म्हाका हाळे त्यो जमसर हांव तृप्ती जातलो आतां तृप्तीन म्हाका आनी एक टी शर्ट जायचें म्हणून आनी एकल्याचें पळय लक्षांत देखून सरी करून आमी आनी एकल्या सरी करून जो सरी करना देवाचे उतार सांगता अतृप्ते खारान खाल्लें म्हळ्यार डिस्कंटेंट सरी केल्या तक्षण डिस्कंटेंट स्टॉप कंपेरिंग सरी करचें स्टॉप कर रवय कोणा कडेन सरी करनाका कंपेरिंग करूंक वचनाका हेंका अतृप्ती हाडटा तुका अतृप्ती हाडटा मोगाच्यान देवाचे उतार सरी करिनाका म्हणटा कित्याक सरी करनाका म्हणटा ताचे कडेन बरें आसा तो बरें करता म्हणटाना ताचे कडेन बरें आसा तो बरें कडेन म्हणटाना तुका निराशा भोगता डिजपॉयंट जाता एक निराशा भोगता दुसरें म्हजे कडेन आसा ताचे कडेन ना म्हणटाना तुका हेम्मे प्रायड येता दोनीय संगतींनी तुका वायट करता देखून देवाचे उतार सांगता तूं सरी करनाका म्हण दुसरें देव सांगता काय म्हळ्यार दोनी वायटच देखून तशें करना म्हणटा देव सांगता आय मेड यू टू बी यू हांवें तुका रचला तूं जावंक हेर जावंक न्ही देखून तूंचो जाय जे शिवाय हेर जावन जो वो विशिश्ट गुण युनीक तुका करवलो तुका विशिश्ट करना हांवें रचला दुसऱ्या बरी करूं ना तुका दुसऱ्या बरी तूं सरी करूंक वचनाका तुका क्लोन करूं ना क्लोन म्हळ्यार तद्रुपी डॉली म्हणली एक शेळी तलीत आवय बरीत तांणी केली आवयचें एक कालें मासाचो कुडको काण तातूंत तांणी आनी एक शेळी केली तद्रुपी ता क्लोनींग म्हणचे क्लोनींग म्हळ्यार तद्रुपी थाळी म्हणटा ताका देवान तुका तशें करूं ना एकलो आनी एकल्या बरी ना देखून तूं विशेश ताच्या लागीं तूं सरी करूंक वचनाका ताणें बरें केलें तुवें उणें केलें म्हणून सरी करूंक वचनाका स्टॉप कंपेरिंग दुसरें खालें म्हळ्यार स्टॉप थिंकींग कालें उणें स्टॉप थिंक करचें उणें आसलें सोड आसल्या बरीच आमकां बरें म्हण मोर द बेटर म्हणलें चिंता पासून जो म्हणटा देखून हांवें चिंतचें रावय जाय सोड आसल्यार हांव हॅप्पी आसां सोड आसल्यार भद्र आसां सोड आसल्यार मोलादीक वॅल्युएबल म्हणलें चिंतचें रावय जाय तें चिंतूंक न्हू आमी देखून सेक्युरिटी मोगाच्यान हांव थोडे फावटी चिंता हांव बौद्धीक आसल्यार सकडी आसा म्हणून देखून सेल्फ वर्थ मुख्य न्ही सेल्फ वर्थ मस्त मुख्य नेटवर्थ न्ही म्हज्या कितें आहा तें न्ही दुसरें खालें म्हळ्यार सेक्युरिटी हेल्थ पिडा पळय हेल्थ पिडा तो बरो भलायकी आसा म्हणून ते म्हजी सेक्युरिटी न्ही फाल्यां पिडा आयल्यार कोरोना आयल्यार काल जाता म्हणजे करना देखून हेरा लागीं देव सांगता हेरा लागीं संबंद बरो दवर म्हणटा देखून हेर कोणेंय काडूंक जायना मोगाच्यान हेरा लागीं संबंद कोणेंय काडूंक जायना विक्टर फ्रँकल म्हणटा काय म्हळ्यार मोगाच्यान विक्टर फ्रँकल ताका डेथ कॅम्पाक केलें मरणाच्या हाका येल्ल्या वेळार ताचे वस्तूर काडलें ताचें भितरलें वस्तूर काडलें तांणी ताचें वॉच काडलें आतांचें मागीर रेस्पेराची मुदी काडटा आनी ताका एपटी जीव कांपल्या बरी जालो रेस्पेर बायलेचो मस्त मोग करतालो तो रेस्पेराची मुदी काडली ताका कॉन्सन्ट्रेशन हिटलराच्या त्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत ताका लगड काडटाले त्या दाळ सकडी ताका पळय ताका सोडलें आनी ते पुरा काण्य एका जाग्यार थंड जाग्यार रोवन गेले उरले आनी विचारलें ताचे कडेन तूं खालें तूं कांय बगना गे म्हणून देखून तो म्हणलो ताणें खालें काडलें तें म्हाका मुख्य न्ही हांव केली तांकां प्रतिक्रिया दिता ह्या परिस्थितीन ती मुख्य देखून मोगाच्यान कितेंय घडोवन दिया आमकां देवाचेर विश्वास दवरया तो जतन करता आनी देवाचेर मागया आमी त्या देव मागण्यांत आनी प्रत्येक जावन आमी बरें चिंत्या मतीन बरें घालया आनी कोणा कडेन ते सरी करी जायनासतना तृप्ती जावंक आमी शिकया त्या दाडा आमचें स्ट्रेस उणें जावया सगळ्या पिडेक सांगता तूं मस्त पिडेक जायत्या पिड्यांक कारण हें स्ट्रेस तें आमी भायर दवरलें जाल्यार संतोशान 4 दीस देवान दिल्ल्या संवसारांत आमी वाचोंक जाता संतोशान तशें करूंक सरेस्पर देव आमकां फावो करून दी आमचीं कामां वचून दी पयशे उणें जावन दी आनी खाले वचून दी देव आसा म्हणलें चिंताप आमी दवरल्यार देव आमचो मोग करता जतन खणयता सरकता सांबाळटा येदोळ मुसर सांबाळला आनी तो सांबाळटलो ह्या तृप्तेन संतोशांत आमी जियेया त्या दाडा आमचें स्ट्रेस नासतना सुखान आमी 4 दीस जिवंक शकतले तशें करूंक सरेस्पर देव आमकां आशिर्वादीत करून दी म्हूण मागया आमेन. दिव्यवाणी